एकदम मस्त अशी. तर आयज वार कोण रे ब्रेस्तार आयज आणि आता न्ही आय थिंक 1:45 जाले रे. हांवें पळोवचें करून 1:45 जाले दिसता. आणि आमी आतां वता लग्नाक. आयज आमकां एक वेडिंग इन्विटेशन आशिल्लें. म्हाजी सबस्क्रायबर यूट्यूब फॅमिली आणि ह्याच्या वळखीचे वळखी कितें तेगे चोडो म्हागे फ्रेंड. चोडो न्ही ते लग्न आसा तेगेलो भाव वखलेलो. म्हळ्यार हेगेले फ्रेंडाले भयणीक लग्न आणि तेजी फॅमिली जी आसा पळय ती म्हाजी यूट्यूब फॅमिली म्हळ्यार सबस्क्रायबर. ती आयली त्या दिसा आमकां लग्नाक आपोवपाक. सो त्या दिसा सांगताली मुद्दम या मुद्दम हळडीक सामकें तिणें हें करून आपयलें. बट काल आमी पावलीच ना वचपाक. म्हणल्यार पावसान बी हें केलें आणि आयज बी वचप काल बी वचप म्हळ्यार बाय मातशें चिडचिड करता आशिल्लें न्ही गरमी लागून. अशें म्हणून बायेक लागून वचूं ना नाजाल्यार वता आशिल्लें हांव काल दिसा आपोवन गेल्ली फोर्स करून सारकें. मग बरें दिसना हांवें अशें करून कोणें आपयतकीर. कितें वाजता कसलो आवाज कसलो आवाज आला. सो लग्न जें आसा पळय न्हू तें आसा काणकोण पाटण्यान रे. लग्न जें आसा पळय न्हू तें. आनी लग्नाचो मुहूर्त जो आसा पळय न्हू तो आशिल्लो 10:50 ऑलमोस्ट 11 सुमार म्हळ्यार 11:45 सुमार असो मुहूर्त आशिल्लो. आणि आतां 1:45 जाले आणि 2 वरां लेट आमी वता. तुवें हाय म्हणलें रे. बायल ड्रेस आतां फाटल्यान. सो हांव पळय आतां हांगासर रेडी जाला. आनीक एज युजल आमकां लेट इन सेन्स आमी डिसायड केल्लें की 12 सुमार बी अशें करून वयतली म्हण आमी. म्हळ्यार 12:30 जाली घरा कडेनच. आतां आमी खंय पावली रे मातशें खंय पावल्या धापट्या पावली. सो आनीक 10-15 मिनटान पावतली. 10-15 मिनटान पावतली. आनी बायेक रेडी करता हांव रेडी जाता हो रेडी जाता म्हणल्यार टायम जालो. बाय येता हांगासर आतां न्हिदता. आनी घरा कडेन हेका 10 सुमार हाडयल्लें हांवें की हें न्हिदोनी आमी रेडी जाता मागीर हेगे न्हीद जातली न्ही अशें मागीर सुसेगाद बरें हें करतलें नाल्यार क्रँकी जाता न्ही अशें म्हणल्यार खंय हें न्हिदत ना कशें दिसना रे कोण कशें न्हिदना सारकें एक्सायटेड. ड्रेस बी काडून साडी बी काडून खाटीक दवरले ती पयल्या आनी ते आतां वचपाचें न्ही न्हिदत ना कशें न्हिदना. आनी रडला न्हीद येता तेका पूण न्हिदना रडन ना आमकां सारकें भायर सरपाक दिला ना कितें. तेगेलो क्रँकी तो मूड पळोवन आमी दोगांय आमकां बेजार येयलो. हो म्हाजे बेजारता हांव हेजेर बेजारता अशें करून आमी दोगांय अशें खंय वचपाचें आसता पळय तेन्ना अशें दिसता या अशें म्हणून पळय मागीर जेन्ना भायर सरपाक लागता पळय न्हू आनी बाय जेन्ना क्रँकी जाता पळय तेन्ना दिसता कांयच नाका खंयच नाका बेश्टी वचपाक भायर सरली अशें दिसता. अशें करता ते चेडूं सामकें. आनी आतां न्हिदलां सुसेगाद. हय पळय. आनी हो आनी असोच बेश्टोच रेडी जाल्लो तरी आयन बी करून दवरल्या म्हणून तसोच येवं पडटा आसलो दिसता हेका. आनी मागीर आतां खूब तेंपान खूब दिसांनी अशें करून साडी न्हेसलें म्हणटकीर ही साडी नाका ती साडी नाका मागीर ही साडी अशी जाता ती साडी तशी जाता करून मागीर आनी टायम जाता. सो बायेक बीन हांवें अशें न्ही सिंपल अशें रेडी केला क्वेस्टनान रॉकेट अशें केला. पळय हो ड्रेस घातला सिंपल असो ड्रेस घातला त्या कॉटनचो. आनीक फाटल्यान आनीक एक्स्ट्राचो ड्रेस घेतला इफ सपोज अशें कितें मागीर ड्रेसार पडले बिडले जाल्यार अशें म्हणून. एक्चुली ड्रेस बरो आसा तेजो चेंज करपाची गरज पडपाना अशी कित्याक कॉटन न्ही तेका गरमी बी जावची ना. लास्ट लग्नाक तेका हांवें पार्टी वेअर घातलेलें न्ही तेका सामकें हें जालें गरमेन त्रास जावपाक लागले बाबडा. मागीर अशें दिसलो बेश्टोच घातलो अशें म्हणून ह्या खेपी समतोच न्ही तेका हांवें मातसो सिंपल असो मागीर बरो ड्रेस अशें खंय वयतनाच घालपाक घेतलेलो तेका तो हांवें. सो तोच ड्रेस असो पळय तो घातलो तेका आतां. आनी हांव बीन ही साडी हांव लास्ट इयर एका लग्नाक न्हेसलेलें आतां सेकंड टायम न्हेसलां. मागीर दाखयता फोटोज फूल लूक सगळें जें आसा पळय तें मागीर दाखयता तुमकां टायम मेळ्ळो जाल्यार. घरा कडेन दाखोवपाकूच मेळूना न्ही रे. आनी कुर्ता आनी जीन्स आनी शूज एज युजल. हेका नाका फॉर्मल कपडे बिपडे सद्या गरमेन भायर धरतकीर ते फॉर्मल सगळे जाता मागीर सारकें इन बी सगळी भायर येता. तर मग फॉर्मल नाका म्हणपाक ना हरशीं बस ताका फॉर्मल आवडत ना कपडे. सो ओके म्हटलें लागींचे बी काय लग्न अशें ना न्ही अशें. ओके सो लग्न बी जालें आसतलें लागलें आसतलें. आतां कोण कोण फॅमिली बी मेळटली. चड अशें काय हांव शूट करचें ना. इफ पॉसिबल जालें न्ही जाल्यार अशें करून शूट करून दाखयता तुमकां. नाजाल्यार मागीर डायरेक्टली आमी वीश करतली जेवतली बिवतली आनी येता. कितें पॉसिबल जाता पळय तें शूट करता. आतां आमचें सामकें लागींचें लग्न कांय ना न्ही मातशें पयसुल्लें अशें लग्न. सो अशें कम्फर्टेबल जायना न्ही सगळींच जाणां तेका लागून हांव चड अशें कांय शूट करपाना.
मातसो प्रॉब्लम म्हणून बी आमी चड करून मातसो लेट केलें की सुसेगाद या अशें म्हणून पार्किंग बी मेळना न्ही तेका लागून ओके हो न्ही हॉल ओके हांगासर हॉल घाल्या पळयात हांगासर एंट्रन्स बरो आहा न्ही हॉल हांव केन्ना पावूना ह्या हॉलाक फर्स्ट टायम पहिला तेमी घराकडे येईल म्हणून विचार ही पळयात काय बरी वेडिंग अटायर घालून येयला पळय साडी कुर्ता फेटो आनी हे आमगे आसात हांकां बेजार येता फॉर्मल कपडे घालपाक तेच सांगताले तेका हांव कितें शीक म्हणून आमगे ट्रेडिशन आमगे कल्चर आमी दवरप न्ही जाल्यार कोण दवरप तर तें बरें पळय घालून आयले कपडे साडी बी बरी आसूं रे पण बरी न्हेसल्या पळय साडी बी डिसेंट सारकी आनी हे आसा हांकां बेजार येता फॉर्मल कपडे घालून गरम जाता आनी हे जाता रिजन्स सो बायलेक एक्स्ट्रा ड्रेस हाडटा हांवें हांगा तसोच लांबयला बाबू उठ मरे घे दार बी ओपन करूं मेळना दार बी ओपन करूं मेळना हे बायकच घेतो ते काढे ना ना असं असू ते ना लागना तेकते काढ काढ झालं खंय येयला रे तू खंय येयला नानी डेडून दंगा खंय येयला नानी ए नानी अशें पळय मले मम्मा पळय मले तुमी खंय येयला तुमी दोगांय आं फायनली वेडिंग इज डन आणि बाय आपण न्हिदला उदळी तुमकां दाखयलें तेन्ना बाय न्हिदलेलें गाडयांक आनी आतांय बी आपण न्हिदला ते जाम जालें गरमेन तेका लागून न्हिदला आनी हालत बी कितें जाली ती केस बी सगळे सो गरमी मातशी भरपूर सारकी आनी लोक खूब असले की ना कितली तूं एसी लायन नाल्यार फॅन लाय गरमी ही जाताच बायलो हेका म्हटल्यार सोडा बी कितें घेवन यो म्हणून ताण लागली सारकी ओपन कर रे एक तूं इल्ली पियान मागीर म्हाका दी सो जालें लग्न जें आसा तें चड कांय शूट केलें ना आनी तुमकां सांगता इतले सबस्क्रायबर विचारूं नाका न्ही रे भरपूर सबस्क्रायबर कोण म्हणटा तो आपूण तुगे व्हिडिओ पळयत म्हणटा तो व्हिडिओ पळयत म्हणटा बरें दिसलें सगळ्यांक मेळून आनीक जे फोटोज बी जे कितें काडले पळय न्हू ते तुमच्या वांगडा शेअर करता चड जाणां वांगडा हांवें व्हिडिओ बी दवर हांगा दवर चड जाणां वांगडा हांवें व्हिडिओ बीन जे आसा पळय ते शूट करूं ना म्हळ्यार जे सबस्क्रायबर मेळ्ळे ते आनीक हे बीन करूं ना फोटोज बी काडना एक थोडे जाणां वांगडा काडले ते दाखयता तुमकां एक 2-3 जाणां वांगडा काडल्या आनी हेजी फॅमिली आशिल्ली हेजे सायडीची न्ही रे खूब जाण मेळ्ळी खूब जाणां अशी फॅमिली मेळ्ळी जी फकत लग्नाकच मेळटा आमकां नाजाल्यार केन्ना चड अशें येवप बसप जायना अशी बी फॅमिली सो जालें आतां बाय न्हिदला काणकोण मार्केटान येतले आमी म्हळ्यार जस्ट सोडा बी कितें घेवया म्हणून ह्या सायडीच्यान लग्न आशिल्लें लागींच सो 3:15 जाले आतां अशें चिंतलेलें की बायक लागून रोखडी येतली म्हणून मागीर कोण मेळत रावली उलयत रावली चया मरे मेळत रावली उलयत रावली अशें म्हणून मागीर हें केलें पळय न्हू कितें करता रे आमी तर मागीर टायम थंयूय जालो कळत ना कसो टायम जालो आनी कितें म्हणून ओके सो चलो आतां वता आमी घरा आनी डायरेक्टली तुमकां आतां घरा पावतकीर मेळटा ओके कित्याक बाय न्हिदला न्ही ताका लागून मातशें रेस्ट करूं न्ही
तेजो न्हिदेचो टायम बी जावन गेलो न्ही तरी ताणें बरें हें केलें किरकीर कांय केलें ना न्ही रे रडन बिडन तशें तें कांय किरकीर बी करना खंय वयत ते मातशें हें जाम जालें विची विची करतलें न्हिदतलें आनी कांय ना अशें व्हडलें तेजें नाल्यार लोकां भुरगीं बी खूब गरमेन रडटालीं म्हळ्यार तेंची बी चूक म्हणपाची ना न्ही रे कितें म्हणून भुरगीं गरमेक आमकांच इतली त्रास जाता जिवाक सो बायक एकदां फीड घातलें आनी ताका न्हिदयलें आयज खिचडी बी केल्ली तेजी बेगीन येतली आनी म्हळ्यार घरा कडेन वयतली आनी लायतली म्हणून सो चलो वता आतां घरा कडेन मेळटा तुमकां सी यू बाय बाय आमकां पळय का मम्मा तुमी कसली गाडी घेवन येयल्यात आमकां पळय म्हण अरे नानी पयली चला चला गरम जाता हांगा आमकां पळय का म्हण गरम जाता हिंगे जालें चालू दोगायले हांगासर च्या केल्या दूद उरलेलें तापोवपाक दवरला आयज एकूच पॅकेट हाडलेलें दूद सो तें तापोवपाक दवरला उरला तें अर्द्याची च्या केली सो हांगासर हेणें घेतल्या समोसा आतां आमी च्या पिवन घेतात दाखय दाखय कितें घेवन गेलो तो दाखय च्या घेतलेलो न्ही आपूण आपल्याली घेवन गेला च्या मस्त अशी गरमा गरम म्हाका आवडना गरमा गरम म्हाका थंड जावपाक जाय थंड थंड आवडटा च्या बी म्हाका गरम गरम पिवपाक जायना मातशी थंड म्हळ्यार सामकी उदक न्ही मातशी अशी थंड अशी जाली तुमगे गाडी चलोवन फिरी फिरी करता कितें ताकाय बी गरम जाता आं गरम जाता ताका बी आतां हांगासर च्या केल्या हेंगेली गाडी जाली आनी आतां समोसा आनी हितून न्ही हांवें इमली चटणी घेतला सॉस ना आयज सॉस सोंपलें दिसता आमी ते बारीक हें येता पळय न्हू कॅचअपाचें पॅकेट कितें म्हणटा रे ताका पिचकू पिचकू तेंच हाडटा तें आमकां सोंपना आमगेलें आमी कॅचअप बिचअप चड खायना हे एक दीस न्ही हेणें इमली सॉस हाड रे म्हटल्यार इमली चटणी घेवन येयल्लो सो तें आशिल्लें आतां तेंच खावन सोंपयता बेश्टें बेस्ट कितें करतलें न्ही ताका लागून ही हांगासर च्या कवर बाय खेळटा कसले हां सिपर भितर आसा ड्रेसींग टेबलाचेर आसा रुमाक आनी सिपर हाडा घेता उदक पिवनी तें किल्लें आयज पिवना तें उदक रे सो हो पळय हांगासर टायम जो आसा पळय तो 5:30 जाली सो उदो आयली आमी घरा आनी तुमकां तर खबरच आसा न्ही येयलें म्हणटकीर म्हाजें ते पयलीं सगळें जें कितें आसता पळय तें सगळें जाग्याच्या जाग्यार दवरुपाचो प्रोग्राम जो आसता पळय तो पयलीं आसता सो तशेंच न्ही सगळें जाग्याच्या जाग्यार बी दवरलें मातशें बसलें बीन रेस्ट असो ना मातशें बसलें आनी बायेच्या पोटाचें जें आसा पळय तें पयलीं केलें ताका भूक लागलेली ताका आयज दनपारां कशें कांय घालुना न्ही आमकां थंयच लेट जालो सो बोम बी घातलेलो ताका वयतना बी घालून व्हेल्लें मागीर आतां हाडून न्ही ताका मातशें परत एक बनाना जें आसा पळय न्हू तें मातशें हें करून लायक स्मुदी अशी करून दिलें घातली ताका तें खाल्लें ताणें आतां मातशें खेळटा पण न्ही तेजी आयज न्हीद जाली ना सारकी कंप्लीट सो मातशें विची विची करता मदीं मदीं सो आतां हांवें च्या केल्या तकली जी आसा ती जड जाली म्हाजें तें अशें करून टायट केस बी बांदले म्हणटकीर रोखडी तकली जी आसा ती उसळपाक लागता जड जावन येता सारकी सो नाका नाका म्हणटालो हांवें मागीर म्हाका करता हांव च्या अशें म्हणून मागीर ताणें आपल्या इदी कर म्हटलें केली आनी आतां मातशें च्या बी पिता आनी बसता आमी आनी लग्न जालें बरें चड अशें कांय शूट करूं ना आनी तुमकां पयलींच सांगलें न्ही चड अशें शूट करपाना म्हणून कित्याक की आमी जेन्ना पावल्या पळय तेन्ना सगळें रिच्युअल बी जें आसा पळय तें जाल्लें जें हें बीन आसता पळय न्हू जें कितें भटाचें काम आसता पळय तें सगळें रिच्युअल जें आसा पळय तें सगळें जें कितें रिच्युअल आसता पळय तें सगळें जाल्लें सो मागीर आनी कितें शूट करतलें न्ही रिसेप्शनूच जें आसा पळय तें उरलेलें अशें म्हणून मागीर आनी म्हणून हांवें पयलींच तुमकां सांगलें की चड अशें कांय शूट करपाना म्हणून जालें आनीक बरे भशेन लग्न जालें आमी बी वचून येयली बरे भशेन बायेन चड कांय किरकीर करूं ना इतली गरमी म्हणल्यार सुद्दां सो आतां घरा कडेन येवन मातशें बेजार जाता ताका किरी करता ताका न्हीद बी येता आनी खेळपाक बी जाय दोनी मूड आसा ताचो सो ताका कितें करूं म्हणून कळना सो आतां च्या केल्या च्या बी पिता आनी ताका मातशें आतां भायर घेवन येता भायर न्ही मातसो वारो सुटला आमी येता बीन तेन्ना काळोख जाल्लो सारको पावस पडटा असो दिसलें ना वयता तेन्ना बी मातसो काळोख आशिल्लो सो आमी कपडे जे आसा पळय ते भितरूच दवरून गेल्ली स्टँड ते भायर या म्हणून रडटा
सो च्या बी पिवन घेता आनी ताका मातशें हें करता नाजाल्यार ते मातशें आयज हें जालां न्ही इरिटेट जालां न्ही ताका लागून मातशें किरकीर करीत रावतलें ना जाल्यार ओके. आनी आयज न्ही म्हाजे खुबशे सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते भरपूर अशे सबस्क्रायबर फर्स्ट टायम अशें जालां की म्हाका एट अ टायम इतले सगळे सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते मेळ्ळे. बरें दिसलें सगळ्यांक मेळून. जे कोण म्हजे सबस्क्रायबर वांगडा हांवें पिक्स काडल्या पळय न्हू ते हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. खूब जाणांनी म्हाज्या वांगडा काडल्या बट हांवें काडूं ना कित्याक हो म्हाज्या वांगडा नाशिल्लो. बायक घेवन गाडयांक बी वचून बसलेलो जावं अशें करून हो कोणा कडेन कोणी मेळटा पळय तेंचे कडेन उलयतालो बीन मोबायल हेच्या बॉल्सानूच उरलो. सो म्हाका चड पिक्स बी काडूं मेळना. जे कोणा वांगडा काडले कितें पळय फोटोज बीन त्या एंडाक म्हळ्यार आतां व्हिडिओ आसा पळय तो एंड केलो की ना मागीर तुमच्या वांगडा शेअर करता ओके. सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.